म्हादय वांटोवपा खातीर लोक आंदोलन उबारपाक ही काळाची गरज जावन आसा। घरा कडेन बसून सोशल मिडियाचेर बोवाळ घालून हें जावचें ना अशें दिलीप प्रभुदेसाय सांगता। जाल्यार दीप कारापुरकाराच्या कोतान म्हादयचो मुद्दो विज्ञानीक दिश्टीन सुटावो करप खूब गरजेचो जावन आसा। बेसिकली वॉटर इज लायफ, उदक हें जीवन। आणि गोंयची पळय जी जीवनदायिनी म्हणटात जी म्हादय जी मागीर मांडवी जाता ती देर इज नो डावट दॅट इट इज द लायफ ऑफ गोवा। म्हादय जर फाल्यां म्हादयची उदक जर गोंयांत पावलें ना जाल्यार अर्द गोंयांत उदक मेळपाना आनी उरिल्लें अर्द गोंयांत जें उदक मेळटा तें डायवर्ट करचें पडटलें। सो फूल गोंयचे एक 50%चे चड उदकाचो सप्लाय बंद जातलो हें लोकांनी लक्षांत घेवपाचें। एक खरी गजाल म्हणटा ती गोंयांक खंयचीच गजाल झगडनासतना मेळूना, जावं ते स्टेटहूड जावं कोंकणी राज्यभास म्हूण जावं किंवा रिजनल प्लॅन कॅन्सलेशना वेळाचेर GBN गोवा बचाव अभियानान जो मुवमेंट केल्लो तो जावं 50% जे स्टुडंटाक बस फेअर कन्सेशनां हे सगळे हाजे खातीर एजिटेशन जाल्या आनी लोकांक रस्त्यार देंवचें पडलां आनी लोक रस्त्यार देंवतकीरच मागीर कितें तें गोंयकारां जाय तें मेळ्ळां। सो आमकां म्हादय जर वाचोवपा जाय आनी म्हादय वाचोवप हें अत्यंत गरजेचें गोंयच्या भविश्या खातीर, गोंयकाराच्या भविश्या खातीर, आमच्या फुडल्या जनरेशन्सा खातीर। आनी हें जर आमी आतां वाचयतले जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचेंच पडटलें। घरा कडेन बसून सोशल मिडियाचेर ट्वीट करून किंवा WhatsApp फॉरवर्ड करून हें जावपाचें ना। आमी आमचे प्रत्येक गोंयकारान आपली सगळी एफिलिएशन्स म्हळ्यार पॉलिटिकल जावं एफिलिएशन्स, पार्टी एफिलिएशन्स, इवन पर्सनल एफिलिएशन्स म्हळ्यार फाल्यां म्हाका खंयच्याय पॉलिटिशना कडेन एक पर्सनल एफिलिएशन आहा आनी तो रुलींग पार्टीचा म्हणून हांव मुवमेंटा खातीर देंवना, हें सगळें सोडपा जाय। आमकां एक सिंगल एफिलिएशन टुवर्ड्स गोंय, एफिलिएशन टुवर्ड्स म्हादय, हें सिंगल एफिलिएशन दवरून रस्त्यार देंवपाची तयारी दाखोवपा जाय आनी रस्त्यार देंवूनच आमची म्हादय आमकां मेळटली। हाजे खातीर जे अवेरनेस लोकां भितर लोकांक पटपा जाय की आपूण कित्याक रस्त्यार देंवता हें पटोवपा खातीर जे सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंट जो गोंयभर भोंवून अवेरनेस करता ताका आमी रिस्पॉन्स दिवपा जाय। आमी वचून आयकुपा जाय ते कितें सांगता तें आनी आमी डेफिनेटली आयकतकीर आमकां पडटलें आनी आमी तें पडटकीर रस्त्यार देंवन आमची म्हादय वाचोवपा जाय। म्हादय गोंयची लायफलायन, जिवनदायिनी। सो हाजें जें आतां जें चल्लां पळय तें पळयल्यार दिसता की हातूंत चड उदका परस उदकाचेर राजकारण चड चालू आसा आनी गोंय हें ल्हान आनी तातूंतली 75% जी म्हादयचे जे कॅचमेंट एरिया आसा ती गोंयांत पडटा, फक्त 25% कर्नाटकान आसा। आतां ते 75%चे 25% बंद करून आमचे जे उदकाचे जे प्रॉब्लेम जातले, जे फॉरेस्टेशन म्हण नाल्यार एनवायरमेंटल जो डिस्ट्रक्शन जातलें ताचे हाता भायर हांव उलोवपाक शकना, कित्याक एनवायरमेंटलिस्ट ताचेर चड उलोवपाचे तांची तांक चड। पूण म्हाका दिसता की एज ए जनरल दीस हांवूय बी सिवील इंजिनियरींग एनवायरमेंटल इंजिनियरींग बी आमी शिकल्या, पूण जे वॉटर क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर एंड डॅम्स एंड हाव मच इट कॅन बी डायवर्टेड हाजेर एक अभ्यास आसता, हाजेर एक सायंटिफिकली ताजेर उपाय काडपाचो आसता। हें बेश्टेंच कर्नाटकान मागलें आनी थंय सत्ता तांची आसा आनी वयर सत्ता तांची आसा आनी इलेक्शन आसा हाजेर जें हें ठरना, हें ठरोवपा खातीर ताका सायंटिफिकलीच ताजेर उपाय काडचो असो म्हाका तरी दिसता आनी तशें जावंकूच जाय।